पळय आमकां ताणें अश्युरन्स दिल्लें आहा आज सकल घे जे दरवाड जाल्या 80 ते 210 रुपया ती दरवाड आपूण पेंडींग दवरतलो 3 दिसांक 3 तारखेक आमी परते मेळटले आनी 3 तारखेक जे कितें एक सिस्टम हाडूंक जाय तातूंत तांचो डिमांड एक मेन आहा म्हणटा तो रेंट काराचें इल्लीगल पार्किंग जाता आनी रेंट काराचो धंदो जाता विच इज एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी हे कितें हे जे शिव वॉरियर्स म्हणून आहा पळय हे लँड लुजर्स आनी लँड लुजर्सांक सेपरेटली आनी प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंक जाय नाजाल्यार मोपाची जमीन तांची वचून तांकां कितें फायदो जाता हो प्रश्न उरता आनी हो प्रश्न रिजॉल्व जावपाक जाय GMRचे चुकता अशें की GMR एक मिटिंगेक हाजीर आशिल्ले हांगा 2024 ते पार्ट ऑफ द मिटींग आहा एजेंडा आयटम आहा आनी मिनिट्स केल्ली आहा प्रेझन्स आसून GMR आता ते कितें जालें ते 2024 विसरून गेला आनी दाखयता की आपल्याक ते कांय ओबे करपाची गरज ना म्हळ्यार दे हॅव बिकम अ लॉ ऑन टू देमसेल्स. दुसरो इश्यू असो आहा की चीफ मिनिस्टर एक सिस्टम हाडूंक सोदता की जितले कोण टॅक्सीचो धंदो करता ते खंयचे तरी कावंटराच्या अंडर येवंक जाय हें ताजें कंडिशन आमचेर आसा. आतां आमी एज रिस्पॉन्सिबल पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आय कॅनॉट से दॅट देर शूड बी नो सिस्टम हें म्हज्यान म्हणूंक जायना. सो सिस्टम जावपाक जाय. सिस्टम जावपा खातीर सरकारा कडेन कोऑपरेट करपाक म्हजी तरी तयारी आहा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांची आसपाक जाय कितें तरी फायनली सिस्टम येवपाक जाय. पूण एट द सेम टायम जो स्थानीक मनीस आहा लँड लुजर आहा ताका प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंकूच जाय कित्याक ताका उतर दिल्लें की तुजी जमीन वतली कित्याक तुजो धंदो जातलो तुजें पोट जातलें आनी तुजे फॅमिलीचो फुडार जातलो हें सांगून मोपा एअरपोर्ट हाडिल्लो. आज जर ते उतराक नेगार वतात उतर जर सरकाराक ना आनी GMRाक ना जाल्यार तांकां देव पळयतलो कळ्ळें तुका न्ही आनी लोकांक कितें तें कळटलें. आमी सरकारा कडेन मागला चड करून मुखेलमंत्र्या कडेन मागला की जी दरवाड जाल्या जी रातची वाडयल्या ट्रम्प टॅरिफ कशें रातचें जाल्यार मोदीक दुखता टॅरिफ घाले म्हणून तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयलेलो तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हें पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगलां आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिला 3 तारीख मेरेन. 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा तो वचून ते रिव्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. आणि एक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कितें आतां आमी CMा कडेन येयलेले पळय हांव रामावरन शिव वॉरियर्सचो प्रेसिडेंट जे आतां आमी येयलेले पळय CM सरा कडेन तेणी एश्योरन्स सद्या कित्याक दिला 3 दीस होल्ड दवरता आनी मागीर आमच्या मदीं मिटींग जावन सर आसतलो सगळे आसतले तेंच्या मदीं मिटींग जावन फुडलो कितें तो प्रोसिजर ओके आमी तितके पर्यंत मान्य. आमकां थंय कितें जाय जे इनलिगलिटीज चलता पळय मोपा एअरपोर्टार तो GMR कंपनी खंयच बंद करूंक सोदिना. जशी रेंट कॅब म्हण गोवा मायल्स सारकी ॲप बेस्ड टॅक्सी त्या ॲप बेस्ड टॅक्सीत फूल फ्लॅश काउंटर आहा प्लस ते क्यू सिस्टमान गाडयो सोडटा. हे म्हाका सांगपाचें ॲप बेसाचो मिनींग कितें. ॲप बेस म्हणल्यार तूं जेन्ना तुजी ती रिंग वाजता तेन्ना थंय वचप आउटसायड प्रिमायसीसून पयस रावन एअरपोर्टाच्या पयस रावन थंय तूं तुजे वाजल्या पर्यंत भितर देवप. हेंका भितर काउंटर आहा कार पार्किंग आहा सगळे टोटल इनलिगल चलता एअरपोर्टार. आणि जी आतां ही जी फीज हायक केलेली पळय 80ची डायरेक्ट 210 ती फक्त लोकलांक सतावपाक लागून. लोकल आतां सगळे उठलेले आहा पेडणेकर हे तुमकां हांव प्रेसाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता आमचे लोकल जे सगळे उठलेले आहा आनी आमी ह्या फुडें अशें ठरयलेलें आहा वेळ पडल्यार आमकां देवाक हेंच्या नांवान कितें सोडचें पडलें सुद्दां न्हू आमी रेडी आहा. कित्याक जर आमकां एअरपोर्ट तो 4-5 पंचायतीक बेनिफीट ना जाल्यार तो एअरपोर्ट नसल्या उपकारता थंय सारकें मरे. हो एअरपोर्ट जर आमच्या लोकलांची जमनी घेवन जर लोकलांक थंय बेनिफीट ना जाल्यार कित्याक जावं एअरपोर्ट. तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता तुम्ही तर जाणा आसतले जी सॅक्रिफायस पेडणेकरांनी केला 98 लाख स्क्वेअर मीटर जागो दिवप सरकाराक आणि तेचे डिक्टेटरशिप हो कोण तरी भायलो येतलो GMR सारको आमकां 4-5 गांवांक खेळयतलो ते जावचें ना हेन फुडें. आमी मरे थंय आमच्या देवाक आमी सरळ सांगता जर आमकां कितें सोडचें पडलें व्हडलें न्हू जाल्यार सोडटले त्याच्या नांवान जो आमकां अपोज करता पळय त्याच्या मागीर त्याच्या घट्टान जावं जाल्यार कितें जावं. आमचो देव 12 जाण आहा परबांडूय जावं थंय आमचो बेलेचे बामा माऊली आहा सगळे देवात आमचे. आमी अजून देवांक उठोवन घालूंक ना कित्याक खबर आहा जर आमच्या जर पोटार लाद मारता हे आणि जर खंय तरी आमचे भायले भुरगे उपाशी पडटा जाल्यार आमी देवांक उखलून सुद्दां घालून तो एअरपोर्ट बंद घालपाक फाटी फुडें सरचें ना सारकें मरे.
आता कितें हे 200 टॅक्सीकार आसा आणि 200 टॅक्सीकारांचे 100 रुपया वाडून GMR काय व्हडलो करोडपती जावपाचो ना. हे कितें केलां, हे गरिबांक त्रास करपाचो ह्या GMRाचो सध्या फूल प्लॅन चल्ला ह्या भुरग्यांक काडपाचो. आता सीएमान आपले उतार दवरपाक जाय. त्यांनी सांगला होल्ड दवरतलो, कित्याक लास्ट टाइम ते व्हडली मिटींग जावन पासून त्यांनी सीएमाकडे कन्सल्ट करचे, कमिटीकडे कन्सल्ट करचे आधी वाडयल्ल्या. म्हणजे ही लॉज कोणाची, सीएमाची लॉज चालल्या. आता आता आमी इतलेंच मागता की सीएमान ह्यो होल्ड दवरपाक जाय, त्यांनी उतार दिवपाक जाय. आता तो येतलो भायर, आमकां तरी त्यांनी सांगला आम्ही दोघी साक्षीदार आसा प्लस ते आसा. आता हे जर होल्ड उरले 3 दिसान आमची मिटींग जातली, आम्ही बसतलो, त्यांचो सर्वे जावपाक जाय आणि GMR यांच्या कडल्यान 100 रुपया घेऊन करोडपती जावपाचो ना. आणि GMRूय हांकां त्रास दिवपाचे बंद कर. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट तो सेशन काय कोण आसा पळय, तो विजयाकडे उलयता आणि तो विजयाक सांगता कितें, तू MLA म्हणून तुझ्याकडे उलयता पूण बाकीच्यांकडे आपणाक उलोवपाक येना. तू पब्लीक PPP मॉडेलाचेर पब्लीक प्रायव्हेटाचेर तुम्ही हे करतात आणि तुम्ही आयज सांगतात आमकां की वाडोवचो ना. ह्या पूण हे फीज आमकां तोंडान सांगला ते उरले त्यांनी आपल्या ऑफिसान त्यांनी दिला उतार आणि ते उतार गेल्या फावटी ऑन पेपराचे उतार त्यांनी मानूंक ना. आता हे दवरपाक जाय. हे लॉज कोणाची जाता, सीएमाची लॉज जाता. GMR केअर करिना हाय जाले न्हू. आमच्या गावात मरे आम्ही खंय तरी भायल्यान येयल्यासारखे आमकां आयज दिसता. कित्या खातीर खबर आहा, आयज GMR आपली डिक्टेटरशीप करता. मिड नाईट 12 सुमार तो रातची डबल हायक करता, डबल टिबल म्हणा तुम्ही, 80 210 रुपया करता. कोणाची ब्लेसिंग हा, कोणाक हप्ते पावता, स्ट्रेट एलिगेशन माझे सरळ हप्ते पावता त्याचे. कित्याक वाडले मिड नाईटीक हे कळपाक जाय आमकां. ह्यो टोटली लँड लुजरांचेर इनजस्टीस आहा. पळोवपाक गेले इनजस्टीस. 5th अटेम्प्ट ह्यो 4 फावटी स्टॉप केले. ऑन रिटर्न पेपरार तू व्हाईट पेपरार दिता बरोबर कमिटी कन्सिडर जातली कितें हायक करची आहा जाल्यार, आणि सडनली तू हायक करता. खंय तरी फिशी आहा म्हणपाचे पळोवपाक गेले. आता पळय आम्ही विजय सर आसलो, मनोज आसलो आणि सगळे शिव वॉरियर्स सगळे जाण आसलेले. आता सीएमान जेन्ना लास्ट इयर आमची ऑगस्ट म्हयन्यात 2024 मिटींग जाल्ली, त्या वेळाचेर जो GMR कंपनीचो CEO आसा, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर सेशन म्हणून, ताणी एक कमिटमेंट दिल्लेले की कितें आपण जे प्रायस जे वाडयतलो गाडयांच्या बाबतींत, पार्किंगाच्या बाबतींत, त्या वेळाचेर आपण सगळे जे लोक आसा, स्थानिक पंचायत आसा 5 पंचायती, MLA आसा थंयसरलो आणि शिव वॉरियर स्पेशली हांकां कॉन्फिडन्सान घेतलो अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर, आणि आपण जे कितें वाडोवपाचें आहा तें वाडयतलो. आयज जो हो जो पेडणे तालुक्यात रिगार्डिंग एअरपोर्ट इश्यू, पार्किंग, जो कितें इश्यू जो क्रिएट जाला, हाका सर्वस्वी जबाबदार हो GMRाचो सेशन म्हणून जो कोण आसा तो हाका जबाबदार आसा. आणि आयज आमी मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्टय बी केल्या की हो इश्यू टायम बींग म्हणटात तसो त्या सेशनाक आफय परतून एक फावट आमी आसतले. आणि जशे फातोर्डा MLA विजय सरदेसाय, मनोज परब जे इनिशिएटिव्ह घेवन आयज लोकां बरोबर रावले, स्पेशली टॅक्सी असोसिएशना बरोबर, ते बी त्या मिटिंगेक उपस्थित आसतले. तोपर्यंत 3 तारीख जायसर त्यांनी कमिटमेंट दिला आता आमकां की आपण हे होल्ड करता म्हणून. आपण कांयच एटी वयल्यान कांयच फुडें वाडोवपाक दिवचो ना, आपण सेशनाक आफयतलो. हे सगळो केओस जाल्लो तो सेशना खातीर जाल्लो आसा. आणि आयज आमकां अशें दिसलें की लास्ट 1 वर्स, आणि आयज आतां 1 वर्स फुडें जालें, 1 वर्सान 1 म्हयनो जालो, की गोंय सरकार हे सेशन तो कोण जो आसा पळय GMRाचो CEO तो चलयता काय कितें. जरी 1 करोड स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी पेडणेकारांनी थंय दिल्या, ती सेशनाच्या नांवार केल्लेली ना प्रॉपर्टी. तो गव्हर्नमेंटय बी 33.99 कितें जे पर्संटेज आहा ती गव्हर्नमेंटाची बी पर्संटेज आहा त्या इश्यू. सो हो एअरपोर्ट गव्हर्नमेंटान विकलेलो ना त्या सेशनाक. सो पत्रकार भावाच्या माध्यमांतल्यान GMR कंपनीच्या सेशनाक आणि त्याच्या ऑफिसराक आम्ही सांगू इच्छिता की तू पेडणेकारांचो अंत पळोवं नाका. जे सीएमान सांगले आपण होल्ड करता ते होल्ड आता जातलेत, आणि जी आमची नेक्स्ट मिटींग जातली त्या वेळाचेर हो जो सेशन जो आसा पळय तो आमच्या बाबतीन जर सिंपती दाखोवन जर आमच्या सारको जर वागना जाल्यार फुडली स्टेप स्पेशली त्या GMR कंपनीच्या CEOच्या विरुद्ध जी आमकां कितें घेवपाक जाय पळय ती घेतले आमी, आणि त्या वेळाचेर सगळ्या ऑथॉरिटींचे दोळे उगाडटले. सेशनाची कंप्लेंट पळय आयज जे कितें थंय जाला पळय, हे गोंय हे दुसरे लडाख जावपाचें न्हू. तुम्ही पळयले आसले प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की थंय कितें सिच्युएशन जाला ते.
आमकांय बी कितें तसले सिच्युएशन क्रिएट करपाक आमी कितें अतिरेकी न्हू, आमी गोंयांतले सुसंस्कृत गोंयचे प्रामाणीक नागरीक आसा आणि पेडणेकार म्हणटात ते सुसंस्कृतीन नटलेले हे लोक आसात. आमकां विनाकारण हेंच्यांनी कायदो हातान घेवपाक लावपाचें न्हू. ह्या सेशनाची मस्ती चड जाल्या आनी सीएमाकाय आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां रिक्वेस्ट करता की ह्या सेशनाक हांगासल्यान विपरीत कितें तरी घडच्या पयलीं हांगाच्यान ताका धांवडाय. तेका आनी खंयचे जीएमआराचे एअरपोर्ट आसा पळय ते तेका हँडल बरे भाशेन करूनी पेडण्याचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जेका मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नाव दिला, मनोहर भाईच्या नावान तो एअरपोर्ट चलता, त्या नावाची आयज तो सेशन घाण करता. ही घाण वाटावच्या खातीर ते सेशनाची हेणी पयली उचल वांगडी करपाची आणि जे आमकां आतां कमिटमेंट जे दिल्लेले आसा पळय की आपण होल्ड करता म्हणून हो इश्यू तो तेणी होल्ड करतलो. तो आतां आमकांय कॉन्फिडन्स आसा, आमकां विश्वास आसा. ऑनरेबल एमएलएच्या मुखार तेणी उतार दिला आणि त्याच्या नंतर 3 तारखेर जी कितें मिटींग आसा पळय सगळे शिव वॉरियर्स आसतले आणि सगळे ऑथॉरिटीज आसतले त्या वेळाचेर आमी आमचे कितें ते निर्णय आतां सांगले. आमकांय बी तशें एमएलएनय सांगला की मोपा एअरपोर्ट पीसफुली रन जावपाक जाय, सगळे सिस्टमान येवपाक जाय, सगळे गोष्टी सिस्टमान जावपाचे. ज्या लोकांनी पेडणेकारांनी त्या एअरपोर्टा खातीर जे कितें सॅक्रिफायस केल्लेले आसा तांकां खंय तरी म्हणटात ते मानसीक समाधान मेळप ही काळाची गरज आसा आणि मुख्यमंत्री आमकां ते दितलो ही आमी आयज आशा बाळगता आणि 3 तारीख येसर वाट पळयता. आमदार दिसना तुमचो. आमदाराचे तुम्ही आमदाराक विचारा, तो भाजपचो आमदार, ते आमकां काय विचारा नाका, ना जाल्यार त्यांच्या प्रदेशा अध्यक्ष सपोर्ट ना कसो दिसता आमदार लोकल एमएलएचो लोकल एमएलएचो कित्याक सपोर्ट जाय? लोकल एमएलए फुडें येयल्लो आपूण मागीर आज म्हाका दिसता प्रश्न तुम्ही लोकल एमएलएक घालूंक जाय. जो मनीस प्रश्न घालता दुसऱ्या खातीर तो आज ना कित्याक जाता म्हाका कळना कित्याक ना. लोकल एमएलए ना म्हणून दुसरो एमएलए वचचो पडटा. 3 तारखेच्या बसकेक तो आसतलो एमएलए. 3 तारीखची मिटींग जावनी मागीर लोकल एमएलएचे थंय काउंटराच्या बाबतीत कितें आसा पळय विविध काउंटर आसात थंय जॅमीस बिमीस ते सगळे आमी 3 तारीख जावनी. 3 तारखे उपरांत पेडण्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकराचो कितें वेस्टेज इंट्रस्ट आहा पळय त्या एअरपोर्टाचेर तो तुका हांव 3 तारीख उपरांत सांगता. थँक्यू. सर आयज दोन्ही रिजनल पार्टी वांगडा आयली किंवा फॉरवर्ड पार्टी आणि आरजीबी आणि फुडें आसतले तुमच्या वांगडा ना इश्यू गोंयच्या खातीर आमी गोंयकारां खातीर एकवट जावप हो तुमकांय बरो दिसपा जाय. तुमकां बरो दिसना? गोंयकारां खातीर जर झगडटा जाल्यार सेपरेटली झगडून कितें फायदा? मुद्दो सेम आसा. मुद्दो की पेडणेचे लोक आमी एक टायमार हांव सांगपी की पेडणेकाराचे कानान घालतलेच म्हणून एअरपोर्ट करून. हो एअरपोर्ट गोंयकारां खातीर आसतलो काय कोंकणा खातीर आसतलो तें तुमी चिंतात. आज आयकूंक येता की कोंकणाक चड लोक थंय बेनिफीट जाता ह्या एअरपोर्टान. हांव खूबदां म्हणटा की लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टान चड गोंयकार आहात, मोपान कमी आहा. ती म्हाका दिसता आज सारकें सत्य ठरता. जर सगळ्यांचें आयकलें, सामुहीक जर एक ओपिनियन घेतलें जाल्यार सारांश असो जाता की गोंयाक व्हडलो फायद्याचो ना आनी आज जे कोणाचें वर्चस्व चलता थंय गोंयकार न्ही. हें वायट. आनी आमकां आज चड वायट दिसता की मुखेलमंत्री जो एक सोलम अश्युरन्स दिता लोकांक, आपल्या लोकांक, आनी मिनीट करता ते मिनीट आनी ते अश्युरन्साक वायलेट करता दुसरो एक भायलो मनीस. आनी तो म्हाका सांगता कितें की आपल्याक ओके आपयलो म्हणटा. अरे तूं तुजे मिनिट्सान नांव आहा, 1 वर्स जालें ताका, तुका आज मेरेन याद येना आनी तूं आतां सडनली सांगता. आनी ते पसून तूं ट्रम्प टॅरिफा भशेन 12:00 वाडयता ती. हें कितें? सो गोंयांत सरकार आसा काय ना हो प्रश्न. आनी आमकां वायट कितें दिसता की मुखेलमंत्र्याचो अपमान म्हणल्यार गोंयचो अपमान. अरे फायनली तो मुखेलमंत्री इज वॉट? ही इज द लिडर ऑफ द स्टेट न्ही. ताजे फुडें जे अश्युरन्स तूं दिता ताजे जर वायलेशन तूं करता दॅट मिन्स यू आर इन्सल्टिंग द स्टेट, which is bad, which has to be unitedly fought for. आज बीजेपीन तांचे सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें. आज आमी दोग जाण एक जाल्या म्हणून तुमकां न्यूज जाली. बीजेपी खंय गेली हो प्रश्न मरे. मतां ताका मारूंक ना तांणी, तो लोकसभेक राविल्लो पळय. मतां म्हाका म्हजो कॅन्डिडेट आहा तो पडलो थंय मांद्र्या. आमकां मतां मारूंक ना. मतां मारले त्या मनशांक आज ना. ते कित्याक ना? हे कोण भायले, हे कोण हे सांकवाळची सरपंच जे एक्स एमएलए इंटरेस्ट दाखयता तेंचे इश्यू रिझॉल्व करपाक पळय. इंटरेस्ट सगळ्यांनी दाखोवचो पूण कॉन्क्रीट कॉन्ट्रिब्युशन करचें. तें कॉन्ट्रिब्युशन जाता ऑन ग्राउंड वतकर. तूं ग्राउंड झिरो म्हणटा थंय जर ना आनी तूं घरान बसून जर
सपोर्ट दाखयता ताजो फायदो कांय ना अशें म्हाका दिसता. आज आमी थंय गेले, आमी खूब फुडें पावले, आमी तांकां लोकांक समजायले, नाजाल्यार ते लोक तुमकां आनी दुसऱ्याच भशेन दिसपाचे. आनी हे बोवाळान जर लाठीचार्ज जालो आनी तकली फुटिल्ली जाल्यार आमची फुटपाची आनी तांची फुटपाची. आणि पळय हे एज्युटेशन एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांगा येयल्लो, एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, तो ते दीस थंय जेल बरो करया म्हणून सांगतालो. आणि हांगासर दोग जाण येयले आनी बरो करून गेले. तेणी थंय येवंक जाय आसले. जेल बरो थंय आहा एअरपोर्टाचेर, हांगा पणजेन न्हू. आणि तो म्हणटा पळय आपलो मतदारसंघ तो पेडण्या म्हणून, तेका बीजेपीन परमनंटली मडगांव धाडलेलो आहा. सो आपलो बिपलो हांगा काय ना. आपल्या मतदारसंघाच्या नांवार तांकां पेन्शनी मेळटा ते तेंच्यांनी घेवपाचे. तांकां काय कोणाचो पळको ना. जेल बरो जर ताका खरो जर गड्स आसलेले न्हू जेल बरो करपाचे, आयज सकाळी 9 उठान तो पेडण्या येतलो आसलो जेल बरो करपाक. हांगा येवन वचचो नासलो. थँक्यू. सर काँग्रेस दिसूंक ना तुमच्या वांगडा? काँग्रेस बिजी आहा. हांवें तुमकां खूबदां सांगलां काँग्रेस म्हणटी म्हजी प्री पोल आयलाय आनी काँग्रेसीचें हांव हितचिंतक. काँग्रेसीचें बरें जालें, काँग्रेसीचें घर जाग्यार पडचें हें हांव मताचो आहा. आनी जितलें बेगीन जाग्यार पडटा तितलें गोंयच्या खातीरूय बरें, कित्याक इट्स द प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी. प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी हॅज टू बी स्ट्रॉंग फॉर डेमोक्रेसी टू सर्वायव. हें गरजेचें. आनी काँग्रेस जाग्यार पडची, एक्टीव जावची, रस्त्यार येवची आनी सगळे आमी बरोबर एक जावन गोंयांक न्याय दिवपाक फुडें आसचें अशें म्हज्या हांव देवा कडेन मागता. एक्टीव ना काँग्रेस अजून? एक्टीव नासतना एक्टीव आसा ना तुवेंच प्रश्न घालो की कित्याक ना काय म्हणून. हांवें तुका उत्तर दिलां की ते हांगा दिश्टी पडूंक ना. दिश्टी पडले पडूंक ना, फाल्यां येतले येवचे ना तेच अनदर इश्यू. तें स्पेक्युलेशन, तें उलोवपाचें ना. बट तांचें सगळें जाग्यार पडचें आनी बेगीन पडचें जाग्यार अशें म्हणून हांव देवा कडेन जाग्यार पडटले. तें म्हाका खबर ना, तें देवान सांगलें. आतां तें तुवें दिगंबर कामती दिता पडले उपरांत तुमच्या वांगडा येतले ते? हांव कितेंच म्हाका आतां पळय सॉल हायपोथेटिकल सिच्युएशन. हें कांय उलोवन कांय फायदो ना. आनी म्हजे कडेन कांय डायरेक्ट चॅनल ना देवा कडेन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.